मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत तांकां सेवेंतल्यान निलंबित केलेले आसा। तांकां कार्मिक खात्यात हाजेरी लावपाचो आदेश दिला। तशेंच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतले बगर राजेश नायक हांकां कार्मिक खात्यांतल्यान भायर वचपाक मेळचें ना। दक्षता खात्यान ही कारवाय केली। फाटल्या कांय दिसां सावन राजेश नायकाचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप जाताले। ह्याच फाटभुंयेर राजेश नायकाक निलंबित केल्ल्याचें आयकुपाक येता। शेळवण कुडचडे हांगासरल्या बेकायदेशीर रेवेंचेर केपेचे मामलेदार खण खाते आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केले। ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू आसा अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळिल्ली। ताच्या वयल्यान ही कारवाय जाल्ल्याचें कळटा। शेळवण कुडचडेंतल्या बेकायदेशीर रेवेंचेर केपेचे मामलेदार खण खाते आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी थंयचे पंप जप्त केलेले आसा। शेळवण कुडचडे वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा अशी सुत्रांकडल्यान तांकां म्हायती मेळ्ळे उपरांत ही कारवाय केली। तशेंच रेंव आनी थंयसरचे रेंव काडपाचे पंप जप्त केल्यात। पहलगाम हल्ल्याक लागून केंद्रीय फुडारी व्यस्त आशिल्ल्यान गोंयची मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रक्रिया फुडें धुकल्ला। आतां मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो ह्या विशीं नेमकें सांगप कठीण। मात कांय दिसां पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक बरोच नेट आयिल्लो। त्या वेळार मंत्रिपदां खातीर दिगंबर कामत, डिलायला लोबो आनी संकल्प आमोणकराचें नांव चर्चेत आशिल्लें। अदीं केदार नायकाचें नांव आयकुपाक येतालें। हे सगळे फाटभुंयेर साळगांवचो आमदार केदार नायकान वेगळीच आतां मागणी केल्या। तो म्हणटा आपूण आमदार म्हणून समाधानी आसा। मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात खंय। कित्याक तर तांकां मंत्रीपद दिलें जाल्यार बार्देस तालुक्याची उदरगत जातली अशें तो म्हणटा। फाटल्या दिसांनी कोने प्रुयांत रस्तो हुपतना अपघातांत ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो। उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन तांकां रेस्क्यू केलो। मात ताका जिवनदान दिवपाक रान खात्याक अपेस आयले। ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रानमंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्यांकडल्यान सखोल अहवाल मागयलो। आतां पोस्टमॉर्टम अहवालांत त्या मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटांत 3 पिलां आशिल्ल्याचें कळटा। रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्हय हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा। लोकां मदीं जागृती हाडप गरजेचो आसा म्हणून वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसायान सांगलें। ह्या घडणुके उपरांत रानमंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हणून सांगिल्लें आसा। मात त्या ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद आजून लागिल्लो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानाचेर मंगळारा सांजे म्हत्वाची बसका जाली। ह्या बसकेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, CDS जनरल अनिल चौहान, विदेश मंत्री S जयशंकर हांचे सयत 3 सैन्य दळाचे मुखेली हजर आशिल्ले। ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें भारतीय सैन्याच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेत प्रधानमंत्र्यांनी आतंकवाद्यांचेर व्हड कारवाय करपा विशीं लश्कराक संकेत दिल्यात। आतंकवाद्यांचेर केन्ना कारवाय करची ते लश्करान थारावचें। ह्या खातीर लश्कराक पुराय स्वतंत्र मेळटलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें। भारत आतंकवाद्यांक फावो ती जाप दितलो, लश्कराचेर म्हजो पुराय विश्वास आसा अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले।
वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाची सामकी बाबत स्थिती जाल्लेली आसा। ह्या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात। दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार ह्या विद्यालयाची संरक्षण वण्टी सामक्यो कोसळ्ळ्यात। विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना। संरक्षण वण्टी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारांत येवपाक लागल्या। हे सगळे दुरुस्ती कामा खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद जाल्या। मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना, कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयांत चालू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना। ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खासा बसका घेतली। विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्यांचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली। कोर्टात ह्या विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय बसकेत जालो। तशेंच सरकारान लेगीत ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या। बेतालवाडी स्पोर्टिंग क्लबान पेनाल्टी शूटआउटात CAC कासावलीक 5-4 अशी मात दीत सेंट रॉक सुपर सॉकर इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत प्रवेश केलो। ही मॅच माजोर्डा फुटबॉल मैदानाचेर जाली। मॅचीचे शेवट मेरेन दोनूय पंगडांनी एकूय गोल करूंक नाशिल्ल्यान मॅच बरोबरीचेर आशिल्ली। उपरांत टाय ब्रेकांत बेताळ भाटी पंगडान CAC कासावलीक 5-4 अशी मात दीत बरी कामगिरी करीत मॅच आपल्या सायडीन घुवणायली आनी जैत जोडले। हातूंत CAC कासावलेचो गोलकीपर जोवितो डिसोजान मात बरी कामगिरी केल्ल्यान ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तार उत्तराखंडातल्या श्री गंगोत्री धामाची दारां भक्तांक खातीर बुधवारा सकाळी विधीपूर्वक उक्ती जाली। उत्तराखंडाचो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांच्या हस्तुकी ही दारां उक्ती जाली। ह्या निमतान श्री गंगोत्री देवूळ आकर्षक अशा फुलांनी सजयल्ले पळोवपाक मेळ्ळें। पुराय गंगोत्री धामाच्या वाठारांत उमेदीचे ल्हार फाकला। भक्तांनी व्हडा संख्येन ह्या सुवाळ्यात वांटो घेवन देवाचें दर्शन घेतलें। श्री गंगोत्री सयत यमुनोत्रीच्या देवळाची दारां लेगीत उक्ती जाल्ल्यान 4 धाम यात्रेक अधिकृतपणान सुरवात जाल्ली आसा। 2 मेक केदारनाथ धामची दारां उक्ती जातली, जाल्यार बद्रीनाथ धाम दर्शना खातीर 4 मेक उक्ते जातले। इच्छुक भक्तांनी पोर्टला वरवीं 4 धाम यात्रेचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामीन केलें। शिरगांवच्या श्री लयराय देवीच्या गांवांनी धोंड भक्त आसात। शुक्रारा जावपी जात्रे निमतान भक्तगणांच्या कडक उपासाक सुरवात जालेली आसा। गांवांत देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे एकवत पाळटात। लाखेरे वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळू मामाच्या देवळांत रावून एकवत पाळटात। धनगर भावांची 4थी पिळगी लयराय देवीचे एकवत पाळटात अशी माहिती जाणट्या धोंड भक्तांनी ह्या वेळार दिली। अक्षय तृतीया ही वैशाख शुक्ल पक्षातली तृतीया तिथी। ही 3.5 मुहूर्तां मदली एक। अक्षय तृतीयेक हिंदू धर्मात व्हड म्हत्व आसा। ह्या दिसा लोक मुद्दाम गाडयो घेतात, घर प्रवेश करतात, दुकानां लेगीत सुरू करतात। ह्या दिसा खरेदी केल्ली संपत्ती केन्नाच नश्ट जायना खंय। ह्या दिसा भांगर, चांदी खरेदी करप शुभ मानतात। देखून ह्या शुभ मुहूर्तार भांगर तशेंच चांदी खरेदी करपाक लोकांनी भांगरांच्या दुकानांनी बरीच गर्दी केल्ली आयज पळोवपाक मेळ्ळी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानाचेर महत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, CDS जनरल अनिल चौहान, विदेश मंत्री S जयशंकर हांचे सयत तिनूय सैन्य दळांचे मुखेली हजर आशिल्ले. ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारतीय सैन्याच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेत प्रधानमंत्र्यांनी आतंकवादाचेर व्हड कारवाय करपा विशीं लश्कराक संकेत दिले. आतंकवादाचेर केन्ना कारवाय करची ते तांच्यांनी थारावचे. ह्या खातीर लश्कराक पुराय स्वतंत्र दिल्लेले आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांकां सांगले. भारत आतंकवाद्यांक फावो ती जाप दितलो, लश्कराचेर म्हजो पुराय विश्वास आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. साखळे रवींद्र भवनाच्या वतीन उदक आडयात, उदक जिरयात तशेंच बोरवेल या प्रकल्पाचो शुभारंभ मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो. रवींद्र भवनाच्या मुखार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर हो प्रकल्प उबारतले. हातूंत पावसाचें उदक सांठोवन एक बांय तयार करतले. हो प्रकल्प एकदम फायद्याचो आशिल्ल्यान हेर सरकारी आस्थापनांनी अशी येवजण राबोवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात कुंकळे पुलिशेन एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. मॅक्सवेल झेवियर फर्नांडीस अशें ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. ताचे कडल्यान सुमार 25,000 पाव किल गांजा जप्त केला. कुंकळे पुलिसान 30 वर्साच्या तरणाट्याक गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात अटक केली. मॅक्सवेल झेवियर अशें ताचें नांव आसा, जाचे कडेन हो गांजा सांपडलो. ताचे कडेन सुमार 25,000 गांजा सांपडलो, जाचें वजन पाव किलो आशिल्लें. काश्मीर घातक पहलगाम आतंकी हमल्या उपरांत जनजीवन परतून स्थिर जाल्ल्याचें चित्र सध्या काश्मीरात पळोवपाक मेळटा. डल सरोवराचो वाठार जसो की मुघल वाटिका, शिकारा, सवारी, हाऊस बोट पर्यटकांक परतून आकर्षित करपाक लागला. सध्या काश्मीरातलो वाठार जो आसा तो पर्यटकांक आकर्षित करताच, त्याच बरोबर हांगासर वातावरण लेगीत बरें आसा. बर्फाची ठिकाणां पर्यटकांक आकर्षित करतात. तशेंच हळूहळू पर्यटक आतां काश्मीरात येवपाक लागल्या आनी परिस्थिती सध्या स्थिर जाल्ल्याची हांगासर पळोवपाक मेळटा. डल सरोवराचो हो वाठार सामको सुंदर आनी आकर्षित आसा. भारत आनी मॉरिशसा मदलो कायमस्वरुपी संबंद घटमूट करपा खातीर IOS सागरांत हिंद महासागरांतल्या तांच्या ऑपरेशनल तैनातीचो भाग म्हणून 26 ते 28 एप्रिल 2025 दरम्यान पोर्ट लुईस मॉरिशस हांगासर एक महत्वाची आनी फायदेशीर बंदर भेट दिली. भारत आनी मॉरिशस हांच्या मदलो कायमस्वरुपाचो संबंद घटमूट करपा खातीर IOS सागरांत हिंद महासागरांतल्या तांच्या ऑपरेशनल तैनातीचो एक भाग म्हणून पोर्ट लुईस मॉरिशस हांगासर ही महत्वाची आनी फायदेशीर बंदर भेट घेतली.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचेर योगगुरू बाबा रामदेव बाबा जे आसात तांच्यांनी आपली भुमिका मांडल्या. पाकिस्तानान खूप व्हडले पाप केला अशें ते म्हणटात आनी भारत सरकार निश्चितूच तांकां योग्य उत्तर दितलो अशें योगगुरू रामदेव बाबा हांचें म्हणणें आसा. निमणो सत्याचो विजय जाताच अशें तांचें म्हणणें आसा. प्रधानमंत्री पोषण येवजणेंतल्यान दिवपी मध्यान आहारात तेलाचें प्रमाण 10% उणें करपाचे आदेश शिक्षण खात्यान दिला. दर म्हयन्याक ह्या विशींचो अहवाल सादर करचो पडटलो. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांच्या कडल्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जारी जालां. मध्यान आहारात तेलाचें प्रमाण 10% उणें करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिलेलो आसा. प्रधानमंत्री पोषण येवजणेंतल्यान दिवपी मध्यान आहारात तेलाचें प्रमाण कमी करपाचो हो आदेश आसा. दर म्हयन्याक ह्या विशींचो अहवाल सादर करचो पडटलो खंय. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे कडल्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जारी जालां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कॉन्ट्रॅक्टदारांचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें. PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टदारांनी वेगवेगळे विशय घेवन मंगळारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली. कामाच्या सुवातेर अभियंतो दवरपाची अट ल्हान कॉन्ट्रॅक्टदारां खातीर काडून उडोवपाचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ल्याचे कॉन्ट्रॅक्टदार सांगतात. त्या भायर हे बारीक सारीक विशय लेगीत जाग्यार घालपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्टदारांक दिलां. PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टदारांनी वेगवेगळे विशय घेवन मंगळारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली. कामाच्या सुवातेर अभियंतो दवरपाची अट ल्हान कॉन्ट्रॅक्टदारां खातीर काडून उडोवपाचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ल्याचे कॉन्ट्रॅक्टदार सांगपाक लागले आनी त्या भायर बारीक सारीक विशय लेगीत जाग्यार घालपाचें तांकां आश्वासन दिलां. सिंगापुरात बिल्डिंगाचेर जशी वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करतात त्या धर्तरेचेर गोंयांतूय ही संकल्पना राबयतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सद्या सांगलां. 300चो FSI आशिल्ल्या सगळ्या बिल्डिंगांनी वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करपाची पडटले खंय. ही संकल्पना अमलात हाडपा खातीर रोखडीच अधिसुचोवणी काडटले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. शारांनी ग्रीन कवर तयार करपा खातीर रान खात्यान फुडाकार घेतला. ह्या खातीर रान खात्यान नगर उदरगत खात्याच्या सहकार्यान हो उपक्रम फुडें व्हरपाचें चिंतला. सिंगापुरात अशा तरेची वर्टिकल फॉरेस्टां आसात. त्याच धर्तरेचेर गोंयांत लेगीत वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करपाचो विचार आशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या बांबोळीच्या प्रकल्पाचे काम थांबोवपाचे आदेश पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान दिला. हे बांदकाम सद्याक बंद दवरपाक सांगला. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाट्यार मारून बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केल्लो. ह्या बांदकामा आड खर भुमिका घेत RGPन आंदोलन लेगीत केल्ले. RGPच्या आंदोलना उपरांत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान हे बांदकाम बंद करपाचो आदेश दिलो. बांदकाम थांबयलें ना जाल्यार पर्यावरण संरक्षण कायदो 1986च्या कलम 15 खाला कारवायेची शिटकावणी प्राधिकरणान दिल्या.
मोहम्मद सुहेलाचो संबंध आशिल्ल्या बार्देसांतल्यो 193.49 कोटी रुपयांच्यो मालमत्ता ईडीन जप्त केल्यो. गेल्याच सप्तकात रोहन हरमलकराचो आस्पाव आशिल्ल्यो 1,600 कोटी रुपयांच्या जमनीची कागदाय जप्त केल्ली. बेकायदेशीर जमीन हादसपाच्या प्रकरणात मोहम्मद सुहेलाचो संबंध आशिल्ल्या बार्देस तालुक्यांतल्यो 193.49 कोटी रुपयांच्यो मालमत्ता ईडीन तात्पुरत्यो जप्त केल्यात. ह्या नदी ईडीन 39.20 कोटी रुपयांच्यो 31 मालमत्ता जप्त केल्ल्यो. तशेंच गेल्याच सप्तकात रोहन हरमलकराचो आस्पाव आशिल्ल्यो 1,600 कोटी रुपयांच्या जमिनीची कागदां लेगीत जप्त केल्ली. उत्तर गोंयांत धाडी घालून जाले उपरांत आता अन्न आनी वखदां प्रशासनान दक्षिण गोंयांत लेगीत रेस्टॉरंटांचेर धाडी घालपाक सुरवात केली. सोमारा राती साश्टी मालात अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून नितळसाण नाशिल्लीं 2 आस्थापनां आनी 1 रेस्टॉरंट बंद केले. तशेंच 20,000चे सामानूय जप्त केल्ले. आता उत्तर गोंया उपरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाची मोहीम दक्षिणेत पाविल्ली आसा. उत्तर गोंयांत धाडी घालून जाले उपरांत आता अन्न आनी वखदां प्रशासनान दक्षिण गोंयांत रेस्टॉरंटांचेर धाडी घालपाक सुरवात केल्ली दिश्टी पडटा. साश्टी मालात अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून नितळसाण नाशिल्लीं 2 आस्थापनां आनी 1 रेस्टॉरंट बंद केले आनी 20,000चे सामानूय जप्त केले. शिक्षकांक टर्मिनल दुयेसां खातीर पगारी रजा मेळटली अशें मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केले. शिक्षण खातें बेगीनूच ह्या विशींचे परिपत्रक जारी करतले. कला गुरुजन पुरस्काराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. शिक्षकांक टर्मिनल दुयेसां खातीर आतां पगारी रजा मेळटली, सुटी मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान तशेंच शिक्षण मंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान हे जाहीर केल्ले आसा. शिक्षण खातें बेगीनूच ह्या विशींचे परिपत्रक जारी करपाचें आसा खंय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कला गुरुजन पुरस्काराच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले. जुलय 2024 ते मार्च 2025 मेरेन कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बसींतल्यान 16.92 लाख प्रवाशांनी प्रवास केलो. हातूंतल्यान कदंबाक 1.93 कोटी रुपयांची येणावळ आयली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्सान दिली. कदंबान सुरू केल्ली कॅशलेस पेमेंट सुविधा प्रवाशांक सोयीची थारपाक लागल्या. प्रवाशांक ह्या सुविधा आवडिल्ल्यान बेगीनूच कदंबाच्यो बशी कॅशलेस करतले अशें तांचें म्हणणें. जुलय 2024 पणजेच्या रस्त्या वयल्यान पयल्याच फावट कदंबा AC इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागिल्ल्यो. सुरवातेक ह्यो बसी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळे असो भायलो रूट घेताल्यो. मात रोखड्योच पणजेच्या भितरल्या रस्त्या वयल्यान इलेक्ट्रीक बशी धांवपाक लागल्यो. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर वर्सभर बंद दवरून हॉटमिक्स केल्लो रस्तो परतून खणलो. पणजे सीवेजीच्या लायनीत बिगड जाल्ल्यान सरस्वती मंदिर इमारतीच्या मुखावयलो हो रस्तो परतून खणला. डागडुजी केल्ले स्मार्ट सिटीचे रस्ते परतून खणपाक लागिल्ल्यान नागरीक स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्या.